आयच्या सगळ्या दिसाळ्यांनी पेपरांनी आणि मिडियाचेर कालसून जो गोंयभरूच न्हू तर देशभर जी खळबळ माजलेली आहा, गोंयचें नांव आख्ख्या देशभरान वेगळ्या कारणांक लागून गाजता. बऱ्या कारणांक लागून जर गाजत जाल्यार ती अभिमानाची गोष्ट आहा. पण नाका जाल्ल्या कारणांक लागून जर गाजत जाल्यार ती समस्त गोंयकारां पासत अपमानाची गोष्ट आहा. फाटल्या कांय दिसांनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येवच्या पयलीं कांय लोक ह्या सरकाराची मनशा राखून मनशा वळखून हायकोर्टाक गेल्ले आनी हायकोर्टान सांगलेले तुमकां जर कितेंय अडचण आसत जाल्यार नोटिफाय जाल्या उपरांत तुमी आमचे कडेन येवंक शकतात म्हणून. आनी अशें धरून 5 म्युनिसिपालिटी गोंया हायकोर्टाक एप्रोच जाल्यो. तेजे उपरांत सगळें कितें जालें हें तुमकां आनी समस्त गोंयचे जनतेक खबर आसा. हायकोर्टान सरकाराचेर बडी मारली आनी सांगलें की तुमी जे केल्लें आहा हे सगळें रिजर्वेशन आसत, बाकीचे महिला पासत आरक्षण आसत, हे सगळें चुकीचें आहा. तेका लागून परतून रिप्रोसेस करचो हो 5य म्युनिसिपालिटींनी. सरकाराचो इतलो मोद की सरकार भायर उलोवपाक लागले की आमी हायकोर्टाक चॅलेंज करतले, आमी डेमोक्रेसीचे वाटेन वयतले, आमी सुप्रीम कोर्टाक वयतले. खुबशा कायद्या पंडितांनी कायद्या तज्ञांनी त्या वेळार सरकाराक थोडेशे सल्ले दिल्ले की हायकोर्टान सांगला ते निर्देश पाळून मतदान प्रक्रियेक फुडें वचया, सुप्रीम कोर्टाक वयचें न्हू. तरी आसतना हो माजेल्लो सरकार सुप्रीम कोर्टाक गेलो आनी समस्त गोंयकाराचे नाक कापून घेतले. समस्त गोंयकाराचे नाक कापून घेतले कित्याक म्हणटा हांव, कारण गोंय एक अशें राज्य आसा जेणे आयज हॅट्रीक केली. फर्स्ट टायम जेन्ना वाजपेयी सरकार आसलो ह्याच गोंयांक लागून जे 5 वर्सांक 12-13 मुख्यमंत्री जाले, 3-3 महिन्यांनी 4-4 महिन्यांनी मुख्यमंत्री जाले, तेन्ना अख्ख्या गोंयांक लागून लागू जालो. तेज्या लागून आपल्या आमदारांक खोशी करपाक लागून गोंय 2007च्या उपरांत जो केंद्राक सरकार आसलो ह्या सरकाराक एक पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणटा पळय तो पोस्टूच ना करून उडोवचो पडलो. आयज तिसरी गजाल घडली. अख्ख्या देशाक निर्देश दिल्ले हा सुप्रीम कोर्टान की ज्या ज्या भागान इलेक्शन कमिशनर जो आहा हो इंडिपेंडंट आसलो, तो खंयचेच केंद्रीय किंवा राज्य सरकाराचे कारकिर्दीन त्यांच्या सेवेन आसचो न्हू हो एक निर्णय आयज सुप्रीम कोर्टान घेतलेलो आहा. आनी आरक्षणाचेर उलयतना सरकाराचेर हे तरेन बडी पडलेली आहा. तरी आसतना कितें गिर गया तो क्या पैर तो ऊपर है, पडल्यार कितें जालें पांय वयर आहा न्हू, हे तरेची हेची भाशणां चलता. काल हांव पळयतालो मुख्यमंत्री उलयता, बाकीचे लोक उलयतात. जो खरो रिंग मास्टर हे सगळे करपी जो उच्च दर्जेचे लोक आहात, उच्च दर्जेचे मनीस आहा हे सगळे करपी हो खंयच उलयना. मुख्यमंत्री म्हणटा ना आम्ही सुप्रीम कोर्टाचो आदर करता. सुप्रीम कोर्टाचो आदर करता कितें हायकोर्टाचो हायकोर्टाचोच आदर करून तुम्ही नाव वचनासतना लोकांक न्याय, कारण हांव स्वतः विधानसभेन आसलो 2012 ते 17 म्हाका अभिमान आहा. हांवेन आनी म्हज्या वांगडी झगडून हे 27% 19 वयरसून 27% आरक्षण घेतलेले आहा. आणि तेच आयज पळोवंक गेल्यार डिनाय करून 20 ते 22%चेर आमचो यूडी मिनिस्टर ओबीसी समाजाचो, आमचो डायरेक्टर आहा हे सगळे करपी आहा वो ओबीसी समाजाचो. पण याच्या फाटसून जो रिंग मास्टर आहा, कारण हांव पर्टिक्युलर आयज जो सरकार आहा त्या पक्षान हांवूय आसलो, म्हाका खबर आहा आधार बरोवप आनी दिवप हे घाल तुका काय पडलेले ना, हे तरेची भाशा आसता. ऑफिसर बाबडे भियोन ही सगळी कामां करता. आयज सबंद तमाम हांव खाली ह्या डायरेक्टराकूच सांगिना, सबंद बाकीच्यो गोष्टी काय घडल्यो जाल्यार हो सरकार हात वयर उखलतलो. हे आमी करूंक ना, त्या ऑफिसरांनी केला. तेका लागून ऑफिसरांनी विचार करचो. आनी एक अजाबाची गोष्ट
जे वोटिंग प्रोसेस असता माझ्या मतदारसंघात घडलेलो आहा थिवी मतदारसंघात कोलवड बूथ नंबर 5 आणि बाकीचे सगळे वोटर्स आहात आमचे लोक आहात या बूथ नंबर 5तले थिवी मतदारसंघातल्या बूथ नंबर 5तले वोटरांनी हालीच जे 12 डिसेंबराक जे झेडपी इलेक्शन जाल्ले आहा या झेडपी इलेक्शनाक वोटिंग केल्ले आहा त्याच्या पयलीं पंचायतीकूय केल्ले आहा बाकीचे इलेक्शन केले आहा पण अजापाची गोष्ट काय न म्हटल्यार म्हज्या हिसपान 151 मतां सध्या म्हाका वोटर विचारता रे साहब म्हणटा हमने उस दिन वोटिंग किया अभी किधर करूं म्युनिसिपालिटी को म्युनिसिपालिटीक घातलेले आहा एका लागून जो कोण सो कॉल्ड इलेक्शन कमिशनर अपॉइंट करता काय तोच दवरता तेणेन हेतून बेगीतल्या बेगीन लक्ष घालचे नाल्यार म्हापसा वॉर्ड नंबर 3 जो घोळ केला आणि बूथ नंबर 5 बोलवाळे जो घोळ केला म्हाका परतून कोर्टान वयचो पडटलो हांव ही गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक आणि इलेक्शन कमिशनरांक म्हजी शिटकावणी हांव वदे एक कॉमेंट केलो हांवें थोड्यांनी अशें धरचें न्हू आमचो बाबू आजगांवकर सदांच सांगता आमचो मुख्यमंत्री खंय बहुजन समाजाचो कैवारी हांव नकळो मुख्यमंत्री बहुजन समाजाचो कहो कैवारी घडे मुख्यमंत्री कैवारी आसात पूण हांवें जो एक म्हटलो हंटर मास्टर जो सुपर सीएम म्हणून आहा तो कोणाचो कैवारी बाबून त्याका खंय कितलो वळखला आणि बाबू जर म्हणटा कैवारी जाल्यार 27% आरक्षण जावना हेचेर बाबून केन्ना लक्ष घातला ताका लागून आपल्याक जर काय नॉलेज ना जाल्यार उलोवचें न्हू हांव उच्च वर्णीय लोकांचे उलयता आसतना जे वायट करता हे पार्ट्यान रावन जे वायट करता हेंचे उलयता आसतना बाकीच्यांचे अभिनंदनूय करता जे ओबीसीचे आणि जे महिला आरक्षणाचेर ह्या गोंयान ह्या म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनान जो अन्याय केल्लो आमच्या भयणींचेर अन्याय केलो आमच्या ओबीसीच्या लोकांचेर अन्याय केलो हेका न्याय मात दिवपाक उच्च वर्णीयच मनीस आमकां फुडें धांवलो एक विजय सरदेसाय आहा दुसरो आमचो सगळ्यान एजी जो पयलींचो एजी आसलो बाब सुशांत नाडकर्णी हाणेन आमकां न्याय दिलो हो बरे तरेन म्हाका दिसता 2 वरां वयर ह्या गजालीच्या सुप्रीम कोर्टान बाब दत्मा आत्माराम आनी सेम तो सुशांत नाडकर्णी सेम 2 नांवां ताका सो दत्तप्रसाद लवंदे जो आदलो आमचो एजी आहा आनी तसोच बाब संतोष रिबेलो जो आमचो एओआर आहा हांगासरलो सुप्रीम कोर्टान जाका पेटिशन फायल करपाक मेळटा बाकीचे आहा आयज म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक न्याय मेळ्ळो म्हटल्यार जाता हेका लागून सरकारान बाकीची कसलीच गोष्ट करतना सामाजीक बांद दवरचे नांवा पासत तुम्ही आरक्षण करनाकात नांवा पासत कांय गोष्टी दिल्यो म्हणनाकात त्यो प्रत्यक्षान दियात त्यो प्रत्यक्षान करात हेचे भान दवरचे इतले सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा जाऊन जाऊन कॅम्पेन जाऊन सगळे त्यांनी फायल केले तो प्रोसेस स्टार्ट केलो सगळें केलें तेंच्या वर तुमचें कितें म्हणणें आसा बिकॉज फायनली तेंकां एके सायडच्यान लॉसूच लॉसूच ताका सगळ्याक सरकार जबाबदार आहा हो इलेक्शन कमिशनर म्हणटा पळय गोंयचो हो सरकाराच्या हातींतली कटपुतली ती बावली आनी सांगलें तर एकलो कोण तरी असो हाडटा पेपर जो रिंग मास्टर आहा हाडटा आनी अशें करते ऑफिसरांचे बाबड्यांचे ते कांयच करूंक शकना हो सगळ्यांचेर अन्याय जाल्लो आहा म्हाका दिसता हो सुटावो सरकारान आयच्या दिसा भितर करचो पडटलो की बाबा खरेंच केन्ना इलेक्शन घेता बाकीच्यो कांय गोष्टी आहा त्यो आयच्या एका दिसा तुम्ही रातचे बसोन सगळे ठरोवंक शकता आनी सकाळी कोर्ट उगडच्या पयलीं कोर्टान दिवपाक शकता जाल्यार हें करपाक कितें आहा तर हें करूंक शकता न्हू रातभर बसोन ह्या सरकाराक रातची कामां करपाची चड संवय आहा 3 अनअपोज येयला तेंचे कितें म्हणटा खंय येयले 3 अनअपोज येयले सो व्हाट हॅपन्स टू दॅट अनअपोज येयले ते आतां खंय येयले ते 3 अनअपोज येयले सो व्हाट हॅपन्स टू दॅट अनअपोज येयले ते आतां गेलेत न्हू आनी कारण अनअपोज येवपाक म्हणजे एक लजेची गजाल हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां की केपेसून फाटल्या दिसांनी जेन्ना हांव गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाला तेन्ना म्हजे कडेन एक 2 मनीस थंय एज अ एसेंब्ली कॅन्डिडेट म्हणून एप्रोच जाल्ले एक आमचो कॅथलीक भाव हांव नांव सांगिना आनी एक बाब एसटी भाव आमी कितें चिंतलें हांवें विजया कडेन उलयलो विजय म्हणपाक लागलो पळय आमी फुडें युतीक बिवतीक गेले जाल्यार खुबशीं वर्सां हो केपें मतदारसंघ काँग्रेसी कडेन आहा सो आमी थंय हात घालया नाका पूण आयज दयनीय अवस्था
काँग्रेसी कडेन 3 जाग्यांचेर बसोवपाक 3 मनीस मेळना. कसले ऑपरेशन फकाण कहे न्हू. 3 मनीस सादे मेळना तुमकां. अरे कोणाचे फॉर्म भरून बसोवचे आसल्यात, 500 रुपया पडटा त्या फॉर्माक. ते 3 मनीस तुमचे कडेन मेळना जाल्यार कसली काँग्रेस, कसलें कितें चल्लां. म्हाका दिसता काँग्रेस आयची न्हू जाल्यार 2017ची तयारी करता. 21 आनी 22चे न्हू. आनी एक बाकीचेय सांगूंक शकता. आयचो जो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जाल्लो आहा, स्पीकर माननीय स्पीकर सभापती बाब राजेश पाटणेकरान हाचेर बारीक लक्ष दवरचें. फाल्यां आपल्याच्याय फाटीर हेजेर बडी मारून घेवची न्हू. हे तेणेनूय तितलेच लक्षांत घेवचें. कित्याक शेवटी तो सुप्रीम कोर्ट तो वयलो सरकार न्हू, मोदी सरकार न्हू तो की तुमकां खंयसरूय वाटयतलो. तेका लागून निर्णय बेगीन दिवचो डिस्क्वॉलिफिकेशनाचो आनी योग्य दिवचो. कारण गोंयचे जनतेक हांव एक सांगूंक सोदता की येणाऱ्या काळात सप्टेंबर ते ऑक्टोबरान तुमी इलेक्शनाक तयारेन रावचे. खंयचेय सायडीक आयदर डिस्क्वॉलिफाय नाल्यार डिझॉल्व, दोनूच ऑप्शन उरलेले आहा सरकारा कडेन. हेवटेनूय दिल्यार जीव दिवप आनी तेवटेनूय दिल्यार जीव दिवप म्हणटा पळय तसले. सो इलेक्शन हे सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरान जावपाची संभावना आहा. नाजाल्यार ते सरकारान डिक्लेअर करचें ना करिना म्हणून आमी. आनी राजेश पान जेका परतो परतो सांगपाचो पडटा कीप क्वायट. आमकां भुरगे आसतना म्हणटाले सिट डावन म्हणटाले. असली गजाल जाल्ली आहा ही. लजेचे प्रश्न करता गोंयकारांक सगळ्या. गोंयकार स्वाभिमानी. तेन्ना तुम्ही जे खुर्चेर बसल्यात लोकांनी चुकून तुमकां निवडून हाडल्यात अशेंच म्हणूया तुमी. सुपर सीएम रिंग मास्टर सुपर सीएम कोण? सुपर सीएम सगळे जाणा मरे गोंयान सुपर सीएम कोण म्हणल्यार. सगळ्यांक खबर आहा. तो लायव्ह पळयता जाल्यार तोय म्हणटलो काही घालता आसतलो म्हाका थंयसून. म्हजो मित्र तो, म्हजो फ्रेंड, म्हजो वोटर, सगळो म्हजो तो. रिझर्वेशन कसे सुप्रीम कोर्टान गेले इतले तुका दिसता की ते ऑफिसराक तुम्ही तेजेरूय केस काडपाक जाय. हांवें सांगलें न्हू ऑफिसर हे बळीचे पकडे. ऑफिसरांक हे खरें म्हणचे जाल्यार म्हजें नांव हांव चार्ज करता ह्या सरकाराक. हांव चार्ज करता त्या मनशाक सुपर सीएम म्हणटा तेका. हो भंडारी समाजाक सोपोवंक उठलेलो आहा. कारण यूडी मिनिस्टर भंडारी समाज आहा. तो ऑफिसर सो कॉल्ड पिळणकर आहा हो भंडारी समाजाचो आहा. आरक्षण जे आहा हे ओबीसीचे आहा. म्हणजे हेच लोक सारखे करिना. हे करून हे मुद्दम तेंचे कडसून घेवन तांकां समाजाचे दृश्टीन काबार करपाचो हो तेंचो प्रयत्न आहा. हांव म्हजो हो चार्ज तेंचेर. हांवें सांगलें न्हू हांव स्वता भंडारी समाजाचो, हांव स्वता बहुजन समाजाचो आहा. आमकां कळटा राजकारणान हेंच्यो गेमी कितें चल्ल्यात पळय त्यो. हांव हेंच्या राजकारणाक बळी पडचो ना. हांव त्या ऑफिसराचेरूय हे करपाक वयचो ना. करपाक जाय जाल्यार हो सरकारान मुख्यमंत्र्यान तेंच्यांनी काडून उडोवपाक जाय. खरो म्हणशें जाल्यार मुख्यमंत्र्यान राजिनामा दिवचो. पब्लीक फंड पिड्ड्यार जाले. आमी आरटीआय मागतले. ह्या सुप्रीम कोर्टाक जे आतां पळय मुद्दम गेल्यात ते आमी ऑलरेडी आरटीआय घालपाची तयारी केली. ती आदवोगादान कितले पयशे फारीक केल्यात पळय वयर ते आमी लोकां मुखार हाडटले अंडर आरटीआय. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन फाल्यां जावपाचें बिफोर एप्रील. सो म्हापशा म्युनिसिपालिटीच्या हितून गोवा बोर्ड आनी एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड तुमचो रोल कसो आसतलो एज फार एज पुटिंग कॅन्डिडेट्स कशें कितें आसतलें? बीजेपीक घरा बसोवपाचो. भारतीय जनता पार्टीक जे लोक बसल्या त्या लोकांच्या विरुद्ध काम करप आनी नॉन बरे लोक आहात कारण खुबशे बरे लोक बसलेले आहात म्हजे संपर्कान आहात आनी हांवें चड ढवळाढवळ करूंक ना. हांव सबंद म्हापशान भोंवतलो भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाक. कॅन्डिडेट आहा कारण पार्टीचे सिंबॉल नांव सांगिना. हय पूण आमचो सपोर्टेड आहा ना सगळ्याक ना पूण थोडे कडेन आहा. हय बाकीचे ऑबियसली करतले. म्हणजे पार्टीचो कॅन्डिडेटूच ना न्हू. जो भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधान बसला तो आमचो. हय तशें तें. सगळ्याक करता आमी तेच सांगले न्हू. आमी एक पर्याय पळयता पळय गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन 30 मेरेन जागा लडोवपाची कॅपेसिटी आहा. आमचे कडेन तशे ते तरेचे कॅन्डिडेटूय आहा. आमी जर फाल्यां आजून मेरेन आमी थोडोसो ब्रेक लावन दवरलेलो आहा जाल्यार ह्यो युतीच्या गोश्टींक लागून.
फाल्यां थंय खंय तरी त्रास जावचे न्हू नाल्यार तुमी एक नोट करा सावथाक 7 काय 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आमी आयज मेरेन एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक हातलांक ना कारण आमकां खबर आहा फाल्यां जर आमी तेमांक पेटले आमी बसयले आनी काँग्रेसीन बसयले ऑब्वियसली वोट डिवायड जातले आमकां गोंयच्या लोकांचे सेंटिमेंट राखपाचे आहा गोंयच्या लोकांचो सेंटिमेंट हे फावट आहा की सगळ्यो पार्टी एक जावच्यो आनी ह्या सरकाराक घरा बसोवचो हो गोंयच्या लोकांचो सेंटिमेंट आहा पण ह्या सेंटिमेंटा कडेन बाकीचे जे ऑपोजिशन म्हणून सो कॉल्ड आहा ते कितले लोक सिरियस आहा हे आमकां खबर ना कारण बेश्टी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगले हांगा म्हणून जातलें अशें ना प्रत्यक्षान हांवें सांगलें न्हू तुका केप्यान तुका 3 मनीस 500 रुपया असलेले मेळना कॅन्डिडेट म्हणून जाल्यार आनी कितें उरलां तर 500 रुपया पडटा न्हू फॉर्माक त्या सो पणजेन कित्याक करूंक ना म्हणशी न्हू जाल्यार थोडी रिजनां आहा ती थोडी रिजनां हीच आहा की आमी सगळ्या गँग मारून कशें आसता हातीन आमकां सदांच शिकयला हातीन वेंगेन जें जाता न्हू तितलेंच घट धरप चड आमचे बरे मागपी आमी पणजेन सुद्दां जे पणजेन बरे पॅनल फुडें सरलेले आहा अगेन्स्ट बीजेपी कितें नांव बरें म्हणलें फुर्तादोचे आमी आमचो फूल सपोर्ट तांकां ते दिश्टी पडना न्हू तुका जिखल्या उपरांत दिसतले ते तूं भियो नाका जिखल्या उपरांत पणजेन कितें दिसतलें पळय तें पळय तूं तुम्ही युतीचेर उलयले न्हू सो आयज काँग्रेसीच्या प्रेसिडेंटान स्टेटमेंट केला की ते 40 मतदारसंघांनी कॉन्टेस्ट करपाक ट्राय करता काँग्रेसान ते अपील केला की गोवा फॉरवर्डाचो प्रेसिडेंट आहा तेणी काँग्रेसीक घाण कितें हाडना पळय स्वप्नां पळोवपाक कोणूय पळोवंक शकता म्हाका दिसता सगळ्याहून व्हडलो गोंयच्या राजकारणान एक बरो मुख्यमंत्री म्हणजे बरो सिनियर मुख्यमंत्री बाब प्रताप सिंग राणे हांव तेजेर कांय कॉमेंट करना आसा बरें चलयलें तेणें दुसरो हुशार मुख्यमंत्री म्हटल्यार मनोहर पर्रीकर मानतात काय ना भाऊसाहेब बांदोडकर बी हांव थंय वचना हांव रिसेंटली उलयतां लोकांनी ताका मानलेलो की हुशार पॉलिटिशियन हुशार मुख्यमंत्री आनी एक बरो मुख्यमंत्री ह्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां केन्ना गोंयांत 40 सीट बसोवंक ना बीजेपीचे 40 बसयता हांवूच म्हणना आमी 30 मेरेन म्हणटा सो उलोवपाक कांय ना कोण प्रेसिडेंट आहा सद्या काँग्रेसीचो म्हाकाच खबर ना कोण आहा ना हांव मागिना हांव लोकांचो सेंटिमेंट सांगता पूण फाटीं कितें तरी जाल्लें न्हू तेंच्यांनी दुसरे बाब तो एडवोकेट खलप आनी तांकां कितें घातलेलें न्हू तूं म्हणटाय तेणून नांव घेवंक ना प्रेसिडेंटाचें हांव नको तो प्रेसिडेंट आहा अजून म्हाका खबर ना बाबा आमी तेंच्या राजकारणान पडना पळय आमकां तेंचेर उलोवपाचें ना पूण ते जर 40 लढयतले न्हू अवश्य लढोनी पयले ते केपेचे 3च लढय म्हूण सांग ती कॅपेसिटी ना 500 रुपया भरपाची तुमची ती हे आमकां सांगतले आमी 40 ना आमी 30 लढोवपाचे आनी चड टायम घेवचे ना आमी आफ्टर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन कितें आहा ते तेंच्यांनी थारोवचें नाल्यार आमी आमची वाट मोकळी आमी एकले वचपाक खंयच भियेना आमी खंयच फाटीं पडचे ना आमी वयल्यान फॉर्ड म्हणटा आमचें नांवूच कितें आहा जाणाय गोवा फॉर्ड लोकांच्या खुस्तार आनी लोकांच्या आदारार हे गोंय कशें फॉर्ड व्हरप न्हू ते आमच्या भितरले आमी बहुजन समाजातले बारीक मनीस आहा आमकां खबर आहा हो बारीक मनीस आहा आमच्या वांगडा होय बारीक मनीस आहा सगळे आमी खरे बारीक मनीस आनी खरे गोंयकार आहा पूण एक सांगता खऱ्या गोंयकाराकूच तिकेट दितले आमी नॉन गोवनाक कोणाक दिवचे ना ते सांगता हांव तुका. या दिसान त्यांच्याकूच तुम्ही ओढून हाडूंक शकता कोण आहा ते कित्याक उलोवया आतां स्क्रॅप नाका रे बाबा